नमस्कार. द डिबेटच्या ह्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार दोन कडेन प्रधानमंत्र्यांची कार्यावळी जाल्यो आनी म्हाका दिसता घोशणा करपाचो टायम अधिकृत रितीन तरी सोंपला. कारण तिसरी जी कार्यावळ आसा ती सगळ्यां खातीर काय ओपन नाशिल्ली, मिडिया खातीरय ओपन नाशिल्ली आनी जनरली अशा जाग्यार वचून प्रधानमंत्री केन्नाय घोशणा करना. लिपून लिपून एक 5 स्टार हॉटेलां भितर केन्नाय घोशणा जायनात सिलेक्टेड लोकां मुखार. सो घोशणा करपाचो अधिकृत वेळ सोंपला आनी दोनी भाशणां आमच्या मुखार आहात, जातूंतल्यान आमी फायनली एनालिसीस करता. 3:30 आमी आसा तुमचे बरोबर. कंटिन्युअसली तुमकां लायव्ह अपडेट्स दाखयता. सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एक मेन मुद्दो घेवन हें कंप्लीट फंक्शन जालें. कशें एनालायज करतात की मांडवी ब्रिजा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फोकस गेलो, कारण ही क्लियरली सेड वन थिंग की द फोकस ऑफ दीस गव्हर्मेंट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. कशी पळयता? हय, ताणें काही उदाहरणां सुद्दां दिली की इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्या खातीर म्हत्वाचें आसा. ताणें सावथ कोरियाचेंय उदाहरण दिलें की तांणी कसो आपलो देश बांदलो. तर आनी नरेंद्र मोदी ही व्यक्ती जर पळयशात जाल्यार ताचो भर पयले पासून इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूच आसा की पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हातूंतल्यान इंडस्ट्री वाडोवपाची, कॉर्पोरेट बळकट करपाचें आनी त्या बरोबर अर्थवेवस्था बळकट करपाची. तातूंत आनी बरोबरीत तातूंतल्यान नोकऱ्यो तयार जाता, रोजगार तयार जाता, सबसिडियरी इंडस्ट्री एका बरोबर अनेक उद्योग तयार जाता. हेच ताणें हांगा हायलायट केलें. ह्या कला अकादमींतल्या फंक्शना भितर तो कितें तरी परत नवी अनाउन्समेंट करतलो किंवा अशें काय अपेक्षितूय नाशिल्लें. बरोबर. सो त्या प्रमाणे ताणें केलें. तरी म्हाका दिसलें की एक पॉलिटिकल लिडरय न्ही आनी वदळ तुवें म्हटलें त्या प्रमाणे नरेंद्र भाई सुद्दां न्ही की एक असो एक सामान्य मनीस किंवा सामान्य नेता असो रावला आनी तो एक लोकांक बरोबर एक संवाद सादता. अशा तरेन तें भाशण जालें अशें दिसलें म्हाका. आनी एक ल्हान स्पीच आसली ती. एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे परतय ताणें मनोहर पर्रीकराक ची नेतृत्व मुद्दम मेन्शन करून ताचें नांव घेवन ताचें एप्रिशिएट करपाची संदी ताणें परत सादली. आनी हेच आमच्या दृश्टीन एक महत्वाची गोष्ट की तो मनोहर पर्रीकराक विसरना आनी विसरचोय न्ही. आनी पर्रीकरांनी हे लक्षात धरून त्याची आमचे सगळे कितें जी इच्छा आकांक्षा गोंयची ती बेगिनात बेगीन तडीक लावची, करून घेवची. हाव आर यू एनालायझिंग दिस शॉर्ट स्वीट येट फोकस्ड स्पीच? Pramod, he's actually touching on the very right points of socio-economic growths, and infrastructure is one of the cornerstones in which progress actually moves forward. You see, there's a saying that says, if you build it, they will come. You know, that's a saying from a movie, Field of Dreams. And it's a fact, if Goa and India needs to progress to become far more competitive in the global scenario, infrastructure development will play a very key factor, whether it's infrastructure of rail, airports, whether it's about roads, whether it's sea. All these are going to play a very, very important factor. So I think he's touched on a very, very critical issue, which is infrastructure development. However, infrastructure issues in Goa have always been complicated, and it's going to be an arduous task for Mr. Parrikar as well as Mr. Modi to go about bringing forth an infrastructure development. We can't build 6-lane roads in Goa without agitation. You see, people don't want that kind of infrastructure coming. That's because they don't understand the importance that roads need to be a little more, that you would need to develop a sort of a sea connectivity. You would need to have the current airport, Dabolim, used to the maximum potential. So you're going to have some sort of infrastructure. They don't want infrastructure in tourism, which are marinas, golf courses and things like that. You have people agitating against that. Now, if they've put within the processes that don't affect environment and create economic stability in a state, I don't think this is for sure a success formula. Absolutely. राजन बाब, कशी एनालाइज करतात? टेक अवे कितें? प्रमोद, एक गजाल तांणी परत कला अकादमीच्या आपल्या भाशणात जाहीर केली, सागरमाला प्रोजेक्ट. आणि हो सगळ्या जे कोस्टल स्टेट्स आसा, आमच्यो किनारीची राज्यां आसा, ते सगळ्यांक जोडपी रेल्वेन असो एक प्रोजेक्ट आपल्या तकलेन आसा आनी आपूण येवपी काळात तो चालीक लावपाचो प्रयत्न करतलो अशें सांगलां. आनी ताचो सगळ्यांत मोठो फायदो गोंयांक जातलो असो तांणी खास गोंयचो उल्लेख करून सांगला. तुमकां याद जातली, जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान जाल्ले, कोरियाचो आतां तांणी एक उदाहरण दिलें की कोरियांत एक इतलो मोठो रस्तो 6-लेन रोड काडलो, टिका खूब जाली, पूण तो रस्तो जातकच कोरियाचे संपूर्ण कोरियाचे भवितव्य बदलून गेलें. सो रस्ते हे तांचे फोकस हे आसा. वाजपेयीच्या टायमार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, चतुष्कोण,
बांदले आनी ताच्या आमकां इफेक्ट आज दिसता. सो त्या तकलेन तांचे आसा. सो हो सुद्दां जो हे आसा तो म्हाका दिसता मोदी गव्हर्मेंटाचे एक मोठो इम्पॅक्ट करपी प्रोजेक्ट आसतलो सागरमाला प्रोजेक्ट, ताचो गोंयांक फायदो जातलो. तुमी म्हणटा तशें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर ह्या सद्या तरी तांचो खूब मोठ्या प्रमाणात दिसता. दीस वतले तशे वेगवेगळे विशय वेगवेगळे क्षेत्रां फोकस जातली. एक डायरेक्शन आसा परत इवन कला अकादमींतय तांणी सेम हें सांगलां पूण जरा मातशें वेगळ्या पद्दतीन सांगलें. आनी येवपी काळांत गोंयान आपलो कितलो फायदो करून घेवप तें चिंतचें पडटलें. तांणी म्हणलां की पर्रीकरांची खासियत की खूब कमी वेळांत खूब खूब कामां करपाची तांची एक हें आसा. ह्या फुडें तांचे कडल्यान त्या गोश्टींची अपेक्षा आसा. ताणें अपेक्षा केल्या तांचे कडल्यान. सो गोंयकारांक ह्या अपेक्षेचो खूब मोठो फायदो जाता. ईशान, as you mentioned about golden quadrilateral of Atal Bihari Vajpayee, I think 2 days back when he spoke in Lok Sabha, he spoke about diamond quadrilateral for Indian Railways, and now he clearly says that the thrust of my government is on infrastructure. How are you looking at it? I think it's a very important point, because he is conveying, look, you have human infrastructure, you need physical infrastructure, and the marriage of the two, there are problems, Savio pointed to some of them, but the marriage of the two is I could call a categorical imperative. There is no escaping it. It's easy for those of us who have been privileged enough to have access to various goods and services to declaim loudly, but the point is there is a vast majority of people there, and they need and deserve all the services which many of us take for granted. That happens only with physical infrastructure. Sagarmala, diamond quadrilateral, bridges. I mean, I think in that sense it's a very smart, focused, to the point. What did he mention? His 2 big things. He inaugurated the Mandovi Bridge, the 3rd Mandovi Bridge plaque, and he talked about Zuari. We'll do another bridge over the Zuari. Excellent. That's a beginning. He's talked about Sagarmala, and I think growth without infrastructure, there is no growth. I'm sorry, that's a harsh reality of life. Certainly sustainable growth. Nobody is saying it should be mindless greed, but yes, the profit is not a bad word. That is the only way to grow. And profit is not a bad word, as long as all stakeholders are in it. Absolutely. These are absolutely valid things. I think we sometimes simplify it and make it Mickey Mouse arguments. Vertical development, it will be Singapore. It's not like that. It's more nuanced than that. But I see the bottom line is their growth is the key. Secondly, how after listening to both the speeches and both the functions, how would you put Manohar Parrikar's prospects? Flying too high? No, I think he's. I think I'll tell you what something which I appreciated about both Mr. Parrikar and Mr. Modi. I think they've realized that they have done very well in terms of articulating their agenda. I think they are both seasoned enough politicians now to realize now it's time for delivery. If delivery comes, as they are, I'm sure, planning to, it's going to be excellent. But their contribution has been that element of negativity they have taken out of the discourse. Otherwise there was a very widespread cynicism, not just amongst journalists. Somebody is proposing this, somebody is going to make money, somebody is going to do this, then there will be an opposition, then there will be a government versus NGO or NGO versus private sector. The point is, I think these are 20-year-old debates. We should not be having. And they are moving ahead in the right direction. We should. Today the debate has to be very simply, we need growth. The way to get growth is through development of both physical and human infrastructure. Let us go ahead. Yes, you are never going to have this. Look, decisions by committee are the worst possible thing. You have to involve all stakeholders, have your discussions, but once a decision is taken, implement it. Okay. Rajan Bab, हो जात सारखा मी 3.5 बशिल्ली म्हणून सांगितलं तुमकां. सो सारकी इट्स लायक अ मूवी सारकी 3 वरांची. हाजो हिरो मोदी आशिल्लो, बट शायन पर्रीकार जालो. म्हाका हांगा सांगपाक एक हें जाता, म्हणजे कितें म्हणटा ताका इच्छा जाता म्हाका म्हणपाक की मनोहर पर्रीकाराचे एकूण जर फाटल्या काही दिसांचे किंवा काही महिन्याचे जर एकूण हे पळयलें जायत न्ही, कर्मयोगी हो शब्द तांकां हें जातलो, फिट आसा असो म्हाका दिसता. कारण आमचें जेन्ना फ्रिडम जाल्लें इंडियेचें
तेन्ना एक्चुअली फ्रिडमाचो हिरो हो महात्मा गांधी आशिल्ले. सो ते सेलिब्रेशन दुसरे दिसा जेन्ना जातालें तेन्ना महात्मा गांधी कलकत्त्याच्या एका झोपडपट्टीत त्या लोकांचे जे हाल जाले पार्टिशनाच्या वेळार तांची दुखां पुसतालो आनी आपल्या हातूंत हें आशिल्लो. हो मनीस ह्या सगळ्या जगमगाटांत हो मनीस म्हाका सदांच असो एकटोच वता फुडें, कसलेच मोठेपण ना, कसलेच मनात भावना कांय दिसना आनी काम करत चल्ला. इवन आज सुद्दां तो आपल्या पद्दतीन वतालो आनी बाकीचे सगळे आपले पद्दतीन हें करताले. म्हाका दिसता की हो मनीस येवपी सुद्दां दिसात ताचो एटिट्यूड खुबसो बदलतलो म्हाका दिसना. हो असोच वतलो जितले पर्यंत ते शक्य आसा तितलें काम गोंया खातीर करतले आनी करपाची एकूण तांची हें दिसता. सर, व्हॉट डू थिंक? मोदी वॉज द हिरो बट पर्रीकर बेक्स द अवॉर्ड फॉर स्टँड आउट परफॉर्मन्स. Actually, it's got nothing to do with either of them being heroes or either of them being supporting actors, or, anything of that sort, whether it's a Filmfare or an Oscar award. The fact of the matter is both Modi and Parrikar share a very cordial relationship. They understand the strengths of each other. They understand that both of them need each other to complete the agendas that both of them have, both at the center and at the state. A lot of the positivity that happened at the center originated from Goa, because Goa set the ball rolling when they elected Manohar Parrikar's government in 2 years back. It changed the dynamics of how the previous regime used to position itself in terms, at least where state level is concerned, and I think at the end of the day both of them are people who are looking at least verbally assuring the people that they want to deliver. Whether they can deliver or not is a matter of time, but the intent is certainly clear and honest. Yeah. Sir, I don't know if it's honest, but the intent it's is clear. there. Okay. सर, की दिसता हातूंतल्यान ह्या सगळे 3 वरांच्या सामके ग्रँड जाले उपरांत पॉलिटिकल मेसेज कितें वता, मे बी ओपोजिशनाक गोंयांतल्या किंवा कांय जे मनोहर पर्रीकराचे विरोधक तांकां कितें मेसेज वता, एकूण जे प्रधानमंत्र्यांचे शब्द वापरल्यात आनी जी एक बॉडी लँग्वेज दाखयल्या आनी एक विश्वास दाखयला मनोहर पर्रीकराच्या लिडरशिपा भितर, वॉट इज द मेसेज? हय, मेसेज सांगता. त्या पयलीं फक्त उदळ ते मॅन ऑफ द मॅच आनी सपोर्टींग आनी म्हाका सावियन म्हटलें तशें म्हाकाय दिसता की ही एक लॉंग टर्म मॅच. हातून आत्ता सद्या मॅन ऑफ द मॅच आनी सपोर्टींग आनी पळोवपाची करपाची गरज ना. किंवा फुटबॉल किंवा सिनेमाच्या लँग्वेजीन जर उलयतले, आतां टीम एफर्ट हे म्हत्वाचे आसता. की पयलींच आमी जी उद्घाटनाचीच मॅच पळयली, फुटबॉलाचेरूच परत वता, की ब्राझील आनी दुसरो कोण क्रोएशिया, तो नेमार तांचो स्टार प्लेयर, ताणें 2 गोल केले. पूण ताका गोल करपाक पास दिवपी कोण आसलो, तो दुसरो ऑस्कर म्हणून आसलो प्लेयर. ताच्या शिवाय जायना ते, कारण ताणें गोल मारपाचें काम केलें ऑफकोर्स. सो आतां कोण नेमार जातलो आनी कोण ऑस्कर जातलो हे फुडें ठरतलें आमचें. पण अ कंबायन्ड एफर्ट ओनली वील टेक गोवा ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. वॉट इज द मेसेज? पॉलिटिकल मेसेज. हय, पॉलिटिकल मेसेजाचेर येता की आत्तां इमिजिएट पयलीं कितें जातलें, आय कॅन विज्युअलायज एज अ मिडिया पर्सन. काँग्रेसीची एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली आनी ते टिका करतले गोंयाक कांयच मेळूना मोदीच्या हेतूंतल्यान म्हणून, की पॅकेज मेळूना, मायनिंगाचेर आश्वासन मेळूना, हे मेळूना, ते मेळूना. बरोबर, तशें कांय मेळूना. पण आमी एटलिस्ट हांगा पॅनलिस्ट तरी आमी एग्री जाता की अशा तरेचें कितें मेळप ही अपेक्षाच चुकीची आसली. तो उद्देशच नाशिल्लो ह्याचो. ते उद्देश आसूं शकना. एक पंतप्रधान जेन्ना एका राज्याक भेट दिता तेन्ना तो अशें कितें तरी योजनांचो आनी पयशांचो वर्साव करपा खातीर हांगा येता अशें आसूंक शकना. सो लेट्स बी रियलिस्टीक की ज्यो गोश्टी अश्युरन्सीस जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळ्ळ्या, त्या तरेच्यो. आतां त्या अश्युरन्साच्या बेसाचेर ह्या आमच्या मुख्यमंत्र्याक हय, ह्या पयल्या भेटींतल्यान मोदीन खूब गोश्टी केल्यो, पर्रीकरानूय खूब गोश्टी मेळयल्यो. म्हणजे एक तर बरी बुनियाद जाली, क्लियर मेसेज दिलो की गोंय ल्हान आसल्यारय आपलें लक्ष आसा, आपली प्रायोरिटी आसा, पयली भेट तुमकां दिल्या. दुसरें पुलाच्या बाबतींत